Sirach chapter 27 verse 5 to 8. कुंभाराच्या आयदान बट्टेन घालून पारखितात तेच परी मनशाची परीक्षा ताच्या उलोवपान जाता. फळा वरवीं रूख कसो वाडयला म्हूण कळोवन येता. तेच परी मनशाच्या उतरा वरवीं ताचें मोन कळटा. मनीस उलोवच्या आदीं ताची वाखाणी करिनाका, कित्याक हिस्स हर एकल्याची परीक्षा. तूं न्यायनी सोशी जाल्यार तुका ती मेळटली आनी मोलादीक मुस्तायकी कशी तूं ती नेस्तलोय. लूक चॅप्टर 6 वर्स 39 to 45. जेजू एक ओपारी तांकां सांगा लागलो, एका कुर्ड्यान आनी एका कुर्ड्याक वाट वरयत वे, ते दोगी खणयेंत पडचे नात वे. एक शीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्हय, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलोलो शीस आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसार तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांतले आसलेले आडे तुका दिसना. कित्याक तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळयनासलेल्या तुवें तुज्या बावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसार म्हाका काडूंक दी म्हणचे कशे. कपट्या, तुज्या दोळ्यांतले आसलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक तुका स्पश्ट दिसतले. बरो रूख फाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळ दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. कांटेरेची अंजुरां काडूंक मेळना, वा सारट्याचो दाखो कुंटूंक मेळना. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भंडारांतले बरेंच भायर काडटा. खोटो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भंडारांतले खोटेपणूच भायर घालता. काळजांत कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडान उसारता. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो, संतोषान सरीसपरा गितां गाया. आनंदान सरीसपराची सेवा करा, उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. सरीसपोर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यान ताच्या अधीन आमी आसाव. आमी ताची परसा, ताच्या सरोवरच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा, स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सरीसपोर बरो, ससनाक तकता तसो मोग, संततीच्या संतती पर्यंत ताचें विश्वासीपण.